सोनवार 9 डिसेंबर सांत जुआंव डायगो मुखेल वोड वायटाकारांक बरी करात नियालाक आदार भाग्योन जुआंव डायगो हाका सायबीण माईचें दर्शन तो भावार्थाची वाट चलतना मेळ्ळें। देवीक आपोवण्यांतल्यान ताका विचून काडलो। सायबीण गुआदालुपे हिचे व्हड चित्र ताच्या हातांतल्यान संवसाराक मेळ्ळें। ताचे उदेशीं जायत्या जाणांची आत्मीकताय वाडली। म्हजो एक इश्ट जायते फावट अशें म्हणटालो, भावार्थना तांकां परत परत भेट करून आमच्या जिविताची गोवायकी दिवन ताचें जिवीत निटायेर हाडूंक आमी प्रयत्न केल्यार आमी स्वर्गा राज्यांत थेव्याची भागीदारां। आत्मीक वाटेन चालण्यात तांकां आमी सोडून हाडूंक जेजूच्या मोगाचो नियाळ आमी तांकां दिवंक एक व्हड मिसांव आनी आमची कातोलीक जबाबदारी। वायटाकारांक बरी करूंक आमचो पयलो प्रयत्न मनशा सवय मुयपास दाखोवप, बरवसो दिवप जावंक जाय। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसून येता जेजू आपल्या शिसांक अमक्याच नगरांनी धाडटा। ताच्या मुनियेरपणाची सुरवात देवान विचून काडलेल्या परजेक बरी करूंक जाली आनी रोखडीच ती हेरा राष्ट्रां मदें त्या मुनियेरपणाचो सार शिपडाव ताच्या शिसांक ताणें धाडले। आयज जेजू आमकां समुदायांनी धाडटा, आमकां इगर्जेच्या संस्थांनी मिसळ करूंक गरजेवंताच्या आदाराक पावोवंक धाडटा। जेजू देंवचार काडटा, पिडा रोगांतली तांकां बरी करता, तांकां बरी करून नवें जिवीत जिवंक तांकां आदार करता। म्हजो थाराव, आज हांव एकल्याक तरी म्हज्या सांगाताक दुयेंताची भेट करूंक व्हरतलों।